नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यावेली अधिसुचोवणी आज जारी जाली. 25 ऑक्टोबर मेरेन ह्या वेंचणुके खातीर अर्ज करूंक मेळटा. जाल्यार 28 ऑक्टोबराक अर्जाची छाननी जातली. तशेंच 30 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. झारखंडान पयल्या पांवड्यार 43 मतदारसंघांत 13 नोव्हेंबर दिसा मतदान जातले. राज्यान भाजपा, AJSU, संयुक्त जनता दल आणि चिराग पासवान हांच्या LJP पक्षान आघाडी केल्या. झारखंडान 68 जाग्यार भारतीय जनता पक्ष वेंचणूक लढयतले, जाल्यार बाकीच्यो सुवातो सहयोगी पक्षांक दितले. शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन ह्या विशीं अदीक माहिती दिली. और सुशासन का प्रतीक है. झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है. इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है. झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है. ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है. झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए. हरियाणात क्रॉनिक किडनी रोग्यांक फकत डायलिसीस सेवा मेळटली अशें हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन हो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. तांच्या सरकारान इमानदारीन लोकांची सेवा केल्ली आसा, देखून लोकांनी तांकां परत निवडून हाडल्यात. काँग्रेसीन खेळगड्यांची, युवकांची आनी शेतकामत्यांची फसवणूक केल्ली आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है. महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है. लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है. अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है. हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा. हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी. ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नवी दिल्लीन विज्ञान भवनान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन वांटो घेतलो. संविधान हे सगळ्या नागरिकांक न्याय आणि समानता प्रदान करता. खंयच्याय प्रकारचो भेदभाव हो मानवाधिकारांच्या मूळ तत्वांच्या आड येता. लोकांनी मानव अधिकारांच्या उल्लंघनाक विरोध करूंक जाय अशें ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधित करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें. This year, the World Human Rights Day theme is equality, reducing inequalities and advancing human rights. Equality has to be understood as it is beyond definition as such. However, indisputably, at the core of equality is that all human beings are born free and equal in dignity and in rights. Religion, race, color, sex, status or other facets are merely superficial. Discrimination in any form is challenging to core aspects of human rights. गोंयांत पर्यटन मोसम निकतोच सुरू जाल्लो आसा. ह्या फाटभुंयेर पणजेच्या पुलीस खात्यान क्रूज ऑपरेटरा वांगडा एक खासा बसका आयोजीत केल्ली. ह्या बसकेन तांकां कामगारांची पडताळणी करपाचो आदेश दिलो. खेरीज संबंदीत सरकारी खात्या कडल्यान आवाजाची परवानगी घेवपाक फर्मायल्लें आनी म्युझिक रातच्या 10 वरां मेरेन बंद करपाक सांगलें. सुरक्षेचे सगळे नेम पाळपाचे तांकां आदेश दिल्यात.
दिव्यांगाचेर खासा लक्ष दवरपा खातीर तांकां सुचोवण्यो केल्ल्यो आनी पर्यटकांक खंयच्या तरेचे त्रास जावचे न्हय हाची जतनाय घेवपाक सांगले. पर्यावरण मंत्री आलेक्सियो सिक्वेरा हांणी आयज पर्वरेंतल्या मंत्रालयान सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या 18व्या एक्सपोजिशनाच्या संबंधान आयोजीत केल्ल्या बसकेन वांटो घेतलो. ह्या बसकेन कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, संदीप जॅकिस, अरुण कुमार मिश्रा, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गीते, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू, म्हायती आनी सूचना खात्याचे मुखेली दीपक बांदेकार, कामगार आयुक्त डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स आनी हेर पुलीस अधिकारी आनी इगर्जेचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ह्या बसकेन वेगवेगळ्या खात्याच्या मुखेल्यांनी आपल्याक दिल्ल्या कार्याविशींचो अहवाल सादर केलो. सगळे काम व्यवस्थितपणान सुरू जावचे हे खातीर एक मॉक ड्रील करतले अशी माहिती संदीप जॅकिस हांणी दिली. ह्या बसकेन कदंबा बसीचे वांटप, मान्यताय पासा खातीर वर्गीकरण, आपत्ती वेवस्थापन, वैजकीय सेवा, प्रवाशांक खातीर रांदपाची सुवात आनी कोयराचो विलो लावप ह्या साबार विशयांचेर भासाभास जाली. इगर्जेच्या प्रतिनिधींनी वांगड्यांचे उपकार मानून सांगले सगळीं कामां थारायल्ल्या वेळा प्रमाण पुराय जातली. ह्या वेळार सेंट फ्रांसीस झेवियर संबंधान 18व्या एक्सपोजिशना खातीर एक संकेतथळाचो शुभारंभ समितीचे समन्वयक रेव्हरंड फादर हेनरी फाल्कांव हांच्या हस्तुकीं जालो. आयज बाल विवाह संबंधान सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जाली. मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्दीवाला आनी न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा हांच्या खंडपीठान बाल विवाह आळाबंद घालपा खातीर प्रभावीत कृती करपाची गरज आसा अशें सांगलें. बाल विवाह आळाबंद हाडप आनी नाबालिग चलयांची सुरक्षा दिवपाच्या दिकेन असले गुन्यांवकारांक दंड दिवपाची गरज आसा. ह्या बाल विवाह कायद्यान कांय उणाव आसात, हे उणाव सुदारपाची गरज खंडपीठान उक्तायली. बिहारांत सोरोबंदी आसून लेगीत विशारी पेय पदार्थ पिल्ल्यान 28 जाणांक आतां मेरेन मरण आयलां. हातूंत दोशी आशिल्ल्या 8 आरोपींतल्या 3 जाणांक आतां मेरेन अटक केल्या. ह्या विशारी पेयान मिथायल आल्कोहोल आनी इंडस्ट्रियल स्पिरिटाचे प्रमाण चड आशिल्ले. हाका लागून हजारांनी लिटर सोरो नश्ट केला. भारत आनी न्यूझीलंड मदीं बंगळुरूंत सुरू आशिल्ल्या पयल्या क्रिकेट कसोटी खेळान आयज तिसऱ्या दिसा न्यूझीलंडाचो पयलो खेळ 402 धांवड्याचेर सोंपलो. भारताचो पयलो खेळ 46 धांवड्याचेर सोंपिल्लो. पयल्या खेळान न्यूझीलंडाक 356 धांवड्याची आघाडी मेळ्ळ्या. सचिन रवींद्रच्या शतकी खेळाच्या बळार न्यूझीलंडाक ही धाव संख्या उबारपाक शक्य जालें. भारताचो दुसरो कसोटी खेळ सुरू जाला. निमणी खबर हातान आयली तेन्ना भारताचे एकूय गडी वगडाय नासतना 4 धांवड्यो काडल्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 122 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.